दीस शनिवार डिसेंबराची 7 तारीख 2024. पहिले वाचप इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 30 ओळ 19-21 पर्यंत आणि 23-26 पर्यंत. खरेंच सियोनाचे परजे, तूं जेरुजालेमांत वस्ती करतले आनी तूं आनीक रडचें न्हय. तूं उलो मारतना तो तुजी दया करतलो. तुजो ताळो आयकतस तो तुका जाप दितलो. सर्वेस्परान तुका कश्टांचो उंडो दिलो आनी अपराध्यांचे उदक दिलें जाल्यारय तुजो शिक्षक आनीक लिपोन रावचो ना. आनी तुज्याच दोळ्यांनी तुज्या शिक्षकांक तूं देखतली. जावं तूं उजव्यान वताना जावं तूं दाव्यान वताना, तुज्या फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतले. हिस्स ती वाट, तिचेरच चलोन वस. तूं भुंयत वमताय त्या बियांक तो पावस धरतलो आनी भुंय उत्पन्न करता तो गंव भरपूर आनी घटायेचो जातलो. त्या दिसा तुजी गोरवां विशाल मैदानार सरतलीं. भुंय कसतले बैल आनी गाडवां पान कुदळेन आनी दांत्र्यान किसोवन दिल्लें मीठ भरशिल्ले सारो खातले. व्हड संहाराच्या दिसा बुरूस पडटलें तेन्ना सगळ्या उंच पर्वतांचेर आनी सगळ्या दोंगरांचेर झरी फुटतल्यो आनी उदक वाळटलें. सर्वेस्पर आपल्या मारा वरवीं आपले परजेक जाल्ले घाय बांदून ते बरें करतलो. त्या दिसा सान्नें सुर्याच्या प्रकाशा परी जातलें आनी 7 दिसांचो प्रकाश एकाच दिसा फांकल्ले भशेन सुर्याचो प्रकाश 7 पावटी चड वाडटलो. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 147 1-2 3-4 5-6. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. सर्वेस्पराक वाखाणा. सर्वेस्पराची स्तुती करचे कितलें बरें. आमच्या देवाची कीर्त गावचें कितलें योग्य आनी दादोसकायेचें. जेरुजालेमाचें शहर सर्वेस्परस नव्यान बांदता. इस्रायेलाच्या शिंपडलेल्यांक तस्सो परतून एकठांय करता. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. पापसल्लीं काळजां तो नव्यान बरीं करता. तांचे घाय बांदून ती अखंड करता. नेकेत्रांचो संखो ताणेंच ठरायला. हर एकल्याक तो नव्यान आपयता. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. वर्तो आनी बलिश्ट आमचो सर्वेस्पर. ताचे जाणवायेक मीत मेरना. खालत्यांक देव उंच उबारता, खोट्यांक तो धरणी कापटिता. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. शुभ वार्ता. सामा देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 9 ओळ 35 अध्याय 10 ओळ 1 5a आनी 6-8 पर्यंत. अशें जेजू जुदेवांच्या सिनगोगांनी शिकयत, देवाच्या राज्याची बरी खबर प्रसारीत आनी हर एक तराची पिडाशिडा गूण करीत सर्व शहरांनी आनी हळ्ळ्यांनी भोंवतालो. लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज कळवळायेन भरलें. कित्याक गोवळी नातल्या बोकऱ्यां बरीं तें घुस्पडून भिसुडलें. देखून जेजू आपल्याशी लागीं म्हणालो, पिकावळ येतेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेस. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयलें आनी देंवसर धांवडवचो आनी सर्व रोग आनी पिडाशिडा गूण करचो अधिकार तांकां दिलो. ह्या 12 जाणांक जेजून अशे निर्देश दिवन धाडले. अन्य जातीच्या गांवांक व्हरतात त्यो वाटो धरी नाकात आनी समारिया घरांच्या शहरांनी प्रवेश जायनाकात. बगार इस्रायल कुळयेच्या सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्या मदें वसा. देवाचें उतर हें
वाखाणी तुका क्रिस्त. नियाळ. जेजू हर एक तराची पिडाशिडा गुण करीत सर्व शहरांनी आणि हळ्यांनी भोंवतालो. मनशाकोळ भोगता ती सर्व पिडाशिडा जेजू आपल्याच दोळ्यांनी पळयता. मनशाकुळाक सहज जाल्ली पिडा, अस्कतकाय, वळवळे, बानपास, संकश्ट जेजू देखता. मनशाकुडीच्या संकश्टांचो जेजूक संपर्क जाता. तसल्यांक स्पंदन करूंक जेजूक हळशीक वा कांटळो बगना. कसलीय पिडा गूण करूंक जेजू भियेना. कित्याक जेजू हर एक तराची पिडाशिडा गूण करसो वयस. हें घडीत आमकां सुशेग दिवचें तसलें. आमी सर्व अस्कत कुडींत वस्ती करनासांव. पिडेस्त अशा आमच्या कुटुंबाच्या वा मोगाच्या मनशा बगलेन आमी बसून आसता. आमकां कसले कश्ट वळवळे पळोवंक मेळटीत म्हणून सांगूंक जायना. आतांची जिणे शैली, खाणापिवन, वावर, जबाबदारेचो दबाव, विकाळ वारें आनी परिसर पळयतना आमचे मुखले दीस कशे आसतले आनी आमी कितें सक्कळ सोंसूंक आसतले म्हणलें आमी नेणो. पूण आमच्या हर एका पिडेंत आमचो इश्ट आनी मोवाळायेचो वयस जेजू आसा म्हणलें आमकां बुजवण दिता. जेजू आमच्या पिडेस्त कुडी सांगाता, आमच्या पिडेस्त आत्म्याक गूण करूंक शकता. संवसार पिडेस्तांक अस्कत्यांक कांटळटा, पूण जेजू बरो गवळी तांकां सोदून येता. आपल्या गोपांत घेवन जतन करता.